हाय हॅलो नमस्ते यूथ ऑफ GSB विवर्सांक नमस्कार. GSB समाज एक अत्यंत प्रतिभावंत समाज म्हणून आम पुरे जणांक गोतस. असल एक समाज तुला ना विशिष्ट प्रतिभे तुमगेल मुखार हाडका म्हणलेला एक उद्देशान प्रारंभ केलेलो तसला ह्या एक कार्यक्रम. आयच्या कार्यक्रमांतूय आम्ही तुमका एक प्रतिभे इंट्रोड्यूस करून दिवच्या एक प्रयत्न करताची. तुम्ही पळयत आसाची साधना. हांव रजत भंडारकर. साधना विशेष कार्यक्रमाक तुम पुरे जणांक वापस मोगान स्वागत करताची. आयच्या आमगेल्या गेस्टाक तुमकां इंट्रोड्यूस करून दिवच्या एक प्रयत्न करता हांव. आमगेलो आज आसाची श्री समर्थ शेणै हांनी श्री प्रकाश शेणै आनी श्रीमती वसुधा शेणै हांगेल्या सुपुत्र जावन आसाची. हांनी फ्लूट आनी सुगम संगीत हांतू अभ्यास करता आसाची. हांगेल्या फ्लूटाचे गुरू श्री राजेश बागलवाडी हांनी जावन आसाची. तशीची सुगम संगीताक हांगेल गुरू हांगेल बापूसू श्री प्रकाश शेणै तशीची आक्का भावना शेणै हांनी जावन आसाची. हांनी मस्त कडेन कार्यक्रम दिलेलो आसा फ्लूटांतू तशीची सुगम संगीतांतू. तशीची हांगेल्या एक कोंकणी भाशांतू एक CD रिलीज जालेलो आसा बॉम्बेचो खेळू म्हूण सांगून. हांगे कार्यक्रमाक आमी मोगान स्वागत करूया. समर्थ स्वागत. नमस्कार. सो आमी आतां प्रारंभ करता म्हणून जाल्यार आतां फ्लूट म्हणून सांगून हें फ्लूट हातूंत भितर इंट्रस्ट खंय तुलान येयलो तुका आनी फस्ट खंय एक प्रोग्राम दिलेलो? म्हगेल अण्णा म्हाका म्युजिकान मस्त इंट्रस्ट आसा. तशी तांणी म्हाका म्युजीक क्लासाक घाल फस्ट. मागीर फ्लूट क्लासाक घाल. फ्लूट क्लासांत हांव सेकंड स्टँडर्ड देखून वता आसा. आतां शिकता आसा 10 वर्सां लागीं जाल्या. आतां शिकता आसा जाल्यार म्हाका 8th स्टँडर्ड देखून हांव प्रोफेशनल प्रोग्राम दिता आसा. ओके. तशें सो तूं विंगड इंस्ट्रुमेंट्साक हातूंत भितर एक इंट्रस्ट येवच्या कसलें एक कारण आसा की कोणें एक पर्सन तुका एक इन्स्पायर जाल्लेलो? ना, म्हाका अम्मान म्युजीक क्लासाक घाल्यार फ्लूट क्लासाक घाल्यार. ओके. सो आतां फ्लूट म्हणून सांगल्यार मस्त एक अभ्यास जावका म्हणटाची. हाजेन एक ब्रिदींग हें पुरो इम्प्रूव जाता म्हणून सांगून तें कशी? फ्लूट क्लासाक घाललें मागीर एक म्हयनो थोडे कश्ट जालें. प्रॅक्टीस करता करता सुलभ जाता. तशी खंयचे विशय काय मस्त कश्ट म्हूण ना. फ्लूट कोणें शिकून काडूं येता म्हणून हांव म्हणून घेता. ओके. सो फ्लूटाचो फस्ट कार्यक्रम खंय दिलेलो? उडगासस्की लायन्स क्लबांत. लायन्स क्लबांत. ओके. हें कितले एक एज जारी? नियरली 5th स्टँडर्ड. 5th स्टँडर्डांत. सो कशी फस्ट प्रोग्राम दितना कशी एक फिलींग आशिल्ली? फस्ट प्रोग्राम दिताना तशी कसलें हें नाशिल्लें, तोंदर नाशिल्लें. नर्वसनेस थोडे आशिल्लें. पुरो जाण आसता फस्ट टायम करता म्हणटाना. तशी म्हगेलो ते फस्ट प्रोग्राम लायन्स क्लबांत जाला. सो आतां फस्ट प्रोग्राम जाता तरी मागीर मुखार मुखार ऑपॉर्च्युनिटीज मेळता गेल्या. सो खंय खंय पुराय एक परफॉर्मन्स दिवच्याक चान्स मेळ्ळो आसा दोड? म्हाका बेंगलोर, मैसूर, अहमदाबाद, कोच्ची, चेन्नई कडेन हांव दिला कार्यक्रम दिला. ओके. सो इतले कडेन पुराय कार्यक्रम दिलेलो आसा. आमी एक परफॉर्मन्स पळयात. हांव एक फिल्मी सॉंग सागर किनारे तुमगेले दूर प्रस्तुत करता.
भारी चंद कोण Thank you. प्ले केलेलं सर सो ह्या एक फ्लूट अंतू भितर आतां एग्जाम्स म्हणल्यार आनी पुरे आसता वय. सो खंयचे पुरे एग्जाम बरयलेले हांव ज्युनियर आनी सिनियर क्लियर केला आतां विद्वत ट्राय करता हांव ओके सो आतां 9 जणांत कोणें फ्लूट शिकच्या म्हण जाल्यार ते कशी आसता प्रोसेस आमी स्टार्ट कोन्न कशी स्टार्ट करची फ्लूट शिकच्याक फस्ट एक सोर येवका अशी या तांणी प्रॅक्टीस करता करता येत ते मागीर हगोर फिंगरिंग्स सरी गमा पदनिसा मागीर हगोर तांणी सरळ वरसे जंटी वरसे म्हूण आसता पाठ तेज्या नंतर पुरे हगोर पाठ आसता ते मुखार वता आसता तशें सो प्रॅक्टीस करता असो का म्हणटाचे एक इन्स्ट्रुमेंटान तूं एक मुखार वचका म्हळ्यार मस्त प्रॅक्टीस जावका जाता सो दिसाक कितले आवर्स एक प्रॅक्टीस करता आसता म्हळ्यार हांव करचें होय हांव मिनिमम 45 मिनिट्स करता ओके सो आतां फर्स्ट इयर B.Com शिकता सर न्ही सो आतां 10th स्टँडर्ड म्हणटा नॉर्मली कसं जाता म्हळ्यार घरकड म्हणटाचे आतां ಸ್ವಲ್ಪ इन्स्ट्रुमेंटांनी पुरे नाका ಸ್ವಲ್ಪ शिकवणेंत ಸ್ವಲ್ಪ दी म्हूण सांगून एक ध्यान दी म्हूण सो कशी मॅनेज केलें 10th स्टँडर्ड एग्जाम्स जो इम्पॉर्टंट बोर्ड एग्जाम्स आनी ह्या म्युजिकाचे म्हाका फ्लूट आनी स्टडीज कसले कश्ट दिसता न्ही ಒಟ್ಟು मॅनेज करून वर येतात तेसल माटा कसले कष्ट ना जाल्यार मन आसका आनी एक डेडिकेशन आसका खंयच्या विशयांतू तशी हांव लेक्चर ते फ्लूट आनी म्हाका स्टडीज कसले तोंदर जाय न्ही आनी मुखार तोंदर जायना म्हूण लेखता हांव सो आतां शिकता शिकता कसले एक टायम टेबल म्हूण सेट केलेलो की प्रॅक्टिसाक ना बा हांव कॉलेजात देखून आयले नंतर म्हगेलें कॉलेजाक कसं काम आसा तें केले नंतर ताजे मदीं फ्लूट करचें मागीर येवपास थोडें शिकचें तशी मॅनेज करून वता दोन्ही मॅनेज जाता सर ओके सो आजी ओट्टू सुगम संगीत शिकता सर म्हणून सांगून वय सो सुगम संगीत ह्या शिकू का म्हणून सांगून एक इंट्रस्ट कशें येयला सुगम संगीत म्हळ्यार शास्त्रीय संगीत फस्ट आमी शिकता सुगम संगीत आमी हव्यास जावन घेवं येता ते आमकां कांय कश्ट दिसना केन्नाय कोण शास्त्रीय संगीत सांगता ते तांकां सुगम संगीत कांय कश्ट म्हूण दिसना तशें सो एक सॉंग एक आमकां एक सांगून दाखयत वा मेगेल अन्नान हांव बद्द संगील एक CD रिलीज केलेलो आसा 2014 तो ते कोंकणी बाळगीत बोंब्याच्यो खेळ म्हणून तशी हांव एक बोंब्याच्यो खेळ पद्य तुमगेले दूर प्रयत्न करता प्रस्तूत करूं प्रयत्न करता बोंब्याच्यो खेळू खेळ्या आम्ही बोंब्याच्यो खेळू खेळ्या सानगर आम्ही बंद्या बोंब्याक त्या घराड्या सानगर आम्ही बंद्या बोंब्याक त्या घराड्या हाड्या हाड्या बोंब्याच्यो खेळू खेळ्या आम्ही बोंब्याच्यो खेळू खेळ्या कोड्याला तेराक दाव्या तेराचे संतेन तू बोव्या आम्ही बोंब्याक घर मंडोया रांदपाच्यो सामानो हाड्या वाटे वाटोळी तोपू कटार दवलो दाई दोण्णे हाड्या वाटे वाटोळी तोपू कटार दवलो दाई दोण्णे हाड्या 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 बोंब्याच्यो खेळू खेळ्या आम्ही बोंब्याच्यो खेळू खेळ्या बारी चंद कोण म्हणला समर्थ सो मस्त एक अर्थपूर्ण आशिल्लें तसलें एक सॉंग बारी चंद कोण म्हणलें तशीच आतां मस्त एक कडेन एक शिकोवच्याकय चमकला म्हळ्यार साथ दिल्यार शिकोवच्याकय चमकला म्हणून सांगून ताकाय पुराय चमकलेलें आसा हांव सात मंगळूर उडपी कारकळांत पुराय वता आसता इन्स्ट्रुमेंटलिस्ट टूर मागीर हांव ट्रेनींग दिल्यार मस्त उणें जाल्यार एक 4-5 वर्स फुडें कोंकणी साहित्य अकादमी तांणी एक म्युजीक ट्रेनींग प्रोग्राम केलेलो तांत हांव एक थोडे जाणां शिकयला म्हण येता ट्रेनींग दिला म्हण येता ओके सो आतां फ्लूट आनी सुगम संगीत ह्या एक कडेन मागीर एक एज्युकेशन एक कडेन ह्या दोनूय सोडून विंगड हॉबीज कसो आसा तुका म्हणून विंगड हॉबीज म्हळ्यार हांव यूट्यूब पळयता ओके विंगड कसलें ना
सो ह्याची प्रॅक्टिस करताची वय. फुल कॉन्सन्ट्रेशन फ्लूट आणि Studies. सुगम संगीत आणि स्टडीज स्टडीज ओके सो इतले वेळ मस्त पुराय विषय सांगले समर्थ वय आम्ही कार्यक्रम मुक्ताय करचे पुढे अपास एक फ्लूटार एक लायक एक पद ऐकूया म्हणून सांगू ना आमगेला एक वीक्षक ಆಗತ್ತೀರಿ येस भारी लायक झाला समर्थ वाजलेलं एक सॉन्ग जगदोद्धारण मस्त एक जनप्रिय एक पद जावन आसा तशीच ही साधना बळग हांगे लोटू ही काम केला म्हणून सांगून ऐकलं असा सो थंय कशी काम केलं आमगेले एक युथ टीम आसा तांतू मेगेला भशेन एक 2-3 वर्सां ओन प्रायज पुराय चालले आसा ती तांणी तबला कीबोर्ड पॅड रिदम पॅड मारता ती तांगेलो हांव परफॉर्म करता आसता ओके सो आतां मस्त आमगेले एक यंग ऑडियन्स हे कार्यक्रम पळयता आसताची तांकां एक तुगेले एक मेसेज हांव कसं सांगचें म्हळ्यार आमगेल्या समाजान तूं इंस्ट्रुमेंटलिस्ट मस्त उण आसा ती खंयचेय जो इंस्ट्रुमेंट एक घेवन लायक प्रॅक्टीस करका लायक डेडिकेशन आसका एक इंस्ट्रुमेंटा वयरी मागीर मस्त एफर्ट घाल्यार मस्त सुलभेर जाता कामां उण एफर्ट घाल्यार थोडे कश्ट जाता लेट येता तशे खंयचे जो एक इंस्ट्रुमेंट सेलेक्ट कर न्हू लायक हार्ड वर्क कर न्हू ताजे वयर व्हडलें साधन करका म्हूण हांव निमून घेता पुराय जाणाले येस समर्थ तुगेलो उरलो न्हू इतले वेळ मस्त पुराय माहिती आमकां मेळ्ळा हें एक फ्लूट आसच्या पुरो एक सुगम संगीत आसच्या पुरो हाजे विशयारी ना तूं कशी हातूं भितर अभ्यास करता आयलो इतले वर्स तुलान आनी खंय खंय पुराय प्रोग्राम्स दिला मस्त पुराय माहिती तूं आमगे शेअर केलेलो आसा हें आमगेले एक यंग ऑडियन्साक एक इन्स्पिरेशन जाता खंडीत म्हूण सांगून हांव लेखता आसा सो इतले वेळ आमगेलो तूं इतले पुराय विशय शेअर केलेले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू येस सो तुमी आतां इतले वेळ पळयला समर्थ शेणै हांणी आमगेलो तूं इतले वेळ आशिल्ल्यांची आनी मस्त पुराय माहिती तुमगेलो तूं शेअर केलेलो आसा खंडीत तुमकां हें एक इन्स्पिरेशन जाता म्हूण हांव लेखता आसा अशीच तुमगेले घर कडेन एक विनूतन प्रतिभे आस म्हूण जाल्यार खंडीत तांगेले डिटेल्स आमकां पेटोवन दियाची 6364045777 वापस सांगता 6364045777 ह्या मोबाईल नंबराक डिटेल्स व्हॉट्सअप करा खंडीत तांणी नेक्स्ट हांगा मेगेलोट बैसून तांगेले एक एक्सपिरियन्स तुमगेलोट शेअर करची तशी खंडीत जाता
इतलें सांगू न्हू इतले वेळ तुमकां कार्यक्रम पळोवन मस्त इश्ट जाला म्हणून हांव लेखता आसा तुमकां खंडीत इश्ट जाला म्हण जाल्यार एक थम्स अप दिया ते लायक बटन आनी शेअर बटन एक ओतिया आनी काही चड जाणांक ह्या कार्यक्रम पावता म्हूण सांगता आसा इतले वेळ ह्या कार्यक्रम पळोवन तुमकां मस्त इश्ट जाला म्हणून हांव लेखता आसा पळयलेल्या खातीर मस्त धन्यवाद.